Pananko Pansa 5. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू पयले देवाक अर्गां दिवया आमकां जुजे वासा बापाची खुणा दिल्ल्या खातीर आनी ह्या जाग्यार ताणें पांय दवरलो आनी आमचे थंय भावार्थाचें बी ताणें ओंपलें आनी हो भावार्थ आज ह्या येवकरिस्ता मुखांत्र जिवंक आमकां खुशी संतोष आनी तो आमी परगटता ताचे सांगता मागण्या मुखांत्र आमची कुटुंबां बांदया म्हणून आमी नियाळ करता आसतना आमकां सगळ्यांक मागण्याची गरज आसा आनी आमी जाणाव आमचे मागणे देव आयकता आनी आमकां आनी आमच्या कुटुंबांक तो कृपेन भरता देखून ह्या घडये ह्या येवकरिस्ता वरवीं आमच्या कुटुंबांचे देवाच्या कृपेचो शिवर दिवं आमची कुटुंबां भरपूर मापान क्रिस्ताक साक्षीची जावं आनी हे अर्गां बलिदान भेटयत आसतना आमचें उणेपण वळखून घेवया देवा लागचें बोक्साने मागया आमच्या सर्व पातकां खातीर आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसरून सांगता मनान चिंतून तनाक उसरून वायेच्या धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बगेव सदांच अंकवार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वासाक पजळेत मागण्या वरवीं आनी दुबळी खायची जिनी जिवन तुजे परजेक देखी बरेत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान नवे जिनियेची साल दवरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवो चलयता सासनाच्या ससनाक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वसप. त्या दिसांनी हन्नान सामुएलाक पानो सोडयतस तिणें आपणा सोबे 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक सामड्या पोतेभर दाका सोरो घेवन ताका शिळोवन सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो व्हड ल्हानच आसलो. पाड्याची बले भेटोवन जाल्या उपरांत ताणें भुरग्याक एलेशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सायबा, तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवच. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेले ते म्हाका फावो केले देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणेभर तो सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा मुझा तारोकातै मुझे काळी संतोस्ता. सर्वेस्परा मुझा तारोकातै मुझे काळी संतोस्ता. सर्वेस्परा तै संतोस्ता मुझे काळीस. मुझा देवा सुवे मेळटा म्हाका फळगटाय. मुझा दुस्मनाची हांव परवा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोस्ता. सर्वेस्परा मुझा तारोकातै मुझे काळी संतोस्ता. बळवंताचे दोनो मोडून पडले पुनस्कत्यांचे फळ वाडले. फाट जेवतले ते दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेतात. बुकेन मरतले ते आनी कसवांक काडिनात. वांसटी जावन आसली 7 पावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवय आतां बुजवण ना. सर्वेस्परा मुझा तारोकातै मुझे काळी संतोस्ता. सर्वेस्पर मरण धरता आनी जिवीत दिता. फोंडाक देंवयता आनी थंयतावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धरता आनी ग्रेस काय दिता. तोच धरणीक शेवटिता आनी उखल उबारता. सर्वेस्परा मुझा तारोकातै मुझे काळी संतोस्ता. सर्वेस्परा मुझा तारोकातै
लागून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सोमयातें सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगतां, संतोष पावा. तुमचें बळेपण समेस्त मनशाक कळीत जावं. सोमयांच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जन्वयेन आटोवंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. देवाचें उतर हें. देवाची उडुपकार. ख्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. सर्वेस्पव तुमचे सफे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्था. थवळ जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुमी मागतना अनभवर्त्या बरी जायते बडबड नाकात. यथेस्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण चिंतात. तुमी तांचे बरे करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी. पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें रास येवं. तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां थळ्ळें तूं वरिनाका आनी खोट्या तावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनांत जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतर हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हाका सांगा तुमी, जर तर तुमी खंय आयकलां हें जेजून एक गुट सांगला. एक गुट जेजून सांगला. गुपीत तो लोकन भोवशा हेरांक खबर नातल्या बरी जाणांत खंय म्हणून हो जेजून सांगुल्लो गुट थोडीं जाणां आतां चिंतूंक पडलीं. थोडीं जाणां गुट घाले म्हळ्यारच आमकां खबर ना म्हणून चिंतात आसतलीं. जेजून एक गुठ सांगला आनी तो गुट 10 जाणांक उक्त्यान भायर सकडा मुखार सांगचो न्हय. आमच्या मदें सवय आसा जावं पुरो गुट अळे कोणायकी सांगनाका, हांव तुका मात्र सांगता म्हूण सांज जावच्या पयलीं सगळ्यांक तो पावोवन जाता. पूण जेजून सांगुल्लो गुट खंयचो म्हूण सांगलो जाल्यार आतां तुमी म्हाका सवाल विचारतल्यात, पूण आमी हो गुट उक्त्यान सांगता न्हय. गुट खंयचो जाणात? आत्तां तुमी आयकल्ली शुभ वार्ता, आमच्या बापाचें मागणें.
आमच्या बापाचें मागणें. आनी आमकां सगळ्यो सुवार्ता थोड्या मापान ताचे पाठ दळ दिता. जेजून कित्याक लागून हें मागणें आपल्या शिसांक शिकयलें म्हणून. म्हणटच जेजूचे शिस येवन आमकां आनीक सुवार्थेंत आयकूंक मेळटा, ताचे लागीं आमकांय मागूंक शिकय. जशें जुवान ताच्या शिसांक शिकयलें, आमकांय मागूंक शिकय. आनी त्या वेळार जेजू तांकां आमच्या बापाचें मागणें शिकयता. आमी आत्तां आयकल्ल्या सुवार्थेंत पळयलें, जेजू ताच्या शिसांक बुधबाळ सांगल्या उपरांत आमच्या बापाचें मागणें आमी अशें मागूंक जाय म्हूण सांगता. जाल्यार जेजूचे शिस मागणें करिनातले काय? तांकां मागूंक खबर नातलें काय? सांगता तुमकां, जेजूचे शिसी दिसपडते मागताले. जेजूचे शिस दिसपडते मागताले. आनी 2 परंपरा हांव तुमकां सांगता. एक जुदेवा मदें एक रीत आसली. आमी पोरण्या सोल्ल्यांत द्वितीय पुस्तकांत तें आयकत हांव 4थ्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा. शेमा इज्रायेल, आयके इज्रायेला, सर्वेस्पर तुजो देव एकलोच तो. देखून सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आनी हे शेमा इज्रायल हांवें हेब्रेव भाशेचो शब्द वापरचो. हे मागणें हर एका जुदेवान दादल्यान कांय ना तरी दिसाक 3 फावटी मागूंक आसलें आनी स्त्रियेन 2 फावटी तरी. देखून जेजूचे शिस मागनातले न्ही, जेजूचे शिस मागताले. तांकां खबर आसलें मागचें म्हळ्यार कितें म्हणून. देखून तेय दिसाक कांय 3 फावटी हे आयके इज्रायला म्हणलें मागणें मागताले. ताचे उपरांत आनी एक हेब्रेव भाशेचो शब्द आसा, तिफिल्ला म्हणून. किर्तन 50 आनी 5 आमकां पळोवंक मेळटा. सकाळीं सांजेर आनी दनपारां सर्वेस्पराची स्तुती कर. मॉर्निंग, इवनिंग एंड एट नून प्रेज द लॉर्ड म्हणून. देखून जुदेवा मध्ये रीत आसली. आनी एक परंपरा, दिसाचे जायते भोवटी एक 18 मागणी सांगाता घालून, विनंतीची मागणी सांगाता घालून तांणी मागचें आसलें. आनी हे मागणें सकाळीं सांजेर या दनपारां. आतां आमकां नव्या सोल्ल्यांत दाखलो मेळटा जेजूय ही मागणी दोनीय मागणी करतालो म्हणून. आयके इज्रायला पोरण्या सोल्ल्या मात्र न्ही, ताणेंय हें मागणें वापरलें. आनी 18 विनंती आसात न्ही, विनवण्यो, त्योय जेजून सारांश करून मोठव्यान आमकां आमच्या बापाचें मागणें गुंतून दिलां. म्हणटेच जेजूचे शिसी जेजूय दिसपडते मागतालो. जाल्यार आमच्या बापा कित्याक? आमच्या बापा कित्याक? सदांच्या मागण्या सांगता. आमच्या तोंडपाशी मागण्या आमी सदांय म्हणटा ते. म्हाकाच सेफ्टी अशें घडलें. मस्त पुरो जावन हांव आयिल्लो पयन करन आनी म्हजेस्तकी हांव मिसाचें बलिदान भेटयतालो. आनी कोंकणींत न्ही माय भास आमच्या सुम्यान शिकयल्लें मागणें करया. आमच्या बापा सर्गींच्या म्हाका खंय कितें की म्हजी मोत खंय गेली की गोत्तना हांव दोळे उक्ते करता आसतना नामान बरये म्हणून आसलो. आमची मोत थंय हांगा घुसपडान थंय हांगा वेता. देखून आमचो दिसपडतो तेर्स करतना कुटुंबां सांगता आमची मोत थंय हांगा वेता. मागणें फकत तें न्ही, मागणें जर तर देवा सांगाता जियोवचें, देवाचो अनुभव आमच्या दिसपडत्या मागण्याच्या की मागण्याचो अनुभव कांय तरी चड आसूंक जाय. आमी भावार्थी मनशां न्ही. हें तोंडपाशी मागणें, सदांचें मागणें सगळें मागतात. पूण आमी भावार्थी मनशां म्हणटा आसतना आमच्या मागण्याचो अनुभव सदांच्या जिणेच्या किलोसो चड जावंक जाय. आनी जेजूच्या मागण्यांत असली पदवी आसली. देखून जेजूचे शिस ताणें गुपीत मागणें करचें पळयतात रातभर. आनी हे रातभर मागणें केल्या उपरांत तो दिसाचे येवन ताच्या शिसांक विंचता. देखून ही तांक हे बोळ ते पळयतात. देखून भोवशा आशेन ते म्हणटात आमकांय तुज्या ह्या सक्तेचो गुटू शिकय. जशें जुवान ताच्या शिसांक शिकयलें त्याच प्रमाणे आमकांय तुज्या ह्या सक्तेचो गुटू आमकां शिकय. आनी जेजू कोणाक हें मागणें शिकयता? ताच्या कुटुंबाक. ताचें कुटुंब कोण? मरी आनी जुजे वय. पूण आतां
ताच्या उक्त्या मिसावा वेळार ताचें कुटुंब ताचे भार आशिस. देखून आपल्या मागण्याचो अणभव तो ताच्या शिसांक म्हळ्यार ताच्या भावांक या ताच्या कुटुंबाक शिकयता. भाव भयणीनो, सगळीं उगडास करया. आमच्या आज्यान, आमच्या आजयेन, आमच्या आवयन बापायन आमकां तांच्या उस्क्यार दवरनू खंयचें मागणें शिकयल्लें? हेंच न्ही मागणें. पुता म्हणू, आमच्या सांगाता म्हणू, आमच्या बापा सर्गींच्या. आतां हे आमच्या आवयन बापायन आज्यान आजयेन आमकां तांच्या उस्क्यार दवरून शिकयत आसतना इस्कालाचो पाठ शिकयल्ल्या बरी न्ही. तांकां ह्या मागण्याचो अणभव आसा, तांकां ह्या मागण्याचेर सूत्र खबर आसा. देखून म्हज्या नातवान म्हज्या नातीनी शिका जाय म्हणून. कित्याक फकत तोंडपाशी आतां आमी थोड्या फावटी म्हणटा तोंडां शिवल्यान दे तुजी म्हूण, थोड्या फावटी आमी जोर करून भुरग्यांक म्हणटा. कित्याक आमी मागणी म्हणटा आसतना भुरगीं म्हणनात म्हणून चिंतचे आमी. हो गुटू ह्या मागण्यांत बळ आसा, सकत आसा, तांक आसा. देखून कोणाय बायल्यांक न्ही, आमच्या कुटुंबाकच पयलें शिकया म्हणून. थोड्यांनी विचारचें आसा, कालच्या दिसाच कोणें म्हाका म्हळें आमच्या बापा मागतना आमी कशें मागूंक जाय. थोड्यांनी म्हळें हात उबारचे गी, थोड्यांनी म्हणचे हात जोडचे गी, थोड्यांनी म्हणचे हात धरन गी. कशें जाय तशें मागा, पूण काळजां मोना देवा थंय उबार. आमी आमच्या मोग करच्या मनशा लागीं आसतना आमी धांवतां वेंगतां आनी कितें आमी तांकां कशें तांकां आरावून घेता म्हणलें चिंतिना. परक्याक आमी कश्टांनी हात मेळयता, परक्याक आमी वचून कितें पोटलून धरना. पूण आमच्या मनशांक आमी पोटलून धरतना आमी तांकां थोड्या फावटी दुखता की थोड्यांक काळजाची वत्तड आसल्ल्यांक ते म्हणटात म्हाका ह्या नमुन्यान धरनाक. आमी ते परवा करना, आमचो मोग दाखयता. देखून भाव भयणीनो, पयलें आज देवाक अर्घां दिवया. आज तुमी हांगा जमल्यात कित्याक आमी सकडां भावार्थी कुटुंबांत जल्मल्या. देखून देवाक अर्घां दिवया. आमकां एक क्रिस्ती कुटुंब देवान फावो केल्ल्या. आमी अर्घां दिल्ले इतलें फावना. आमकां सकडांक एक भावार्थी कुटुंब देवान दिलां. आमच्या कुटुंबांत सोडून आसा, जायत्यांच्या कुटुंबांत समस्या आसात, संबंद बरे नात, थोडे फावटी तुटून गेल्यात, वट न्ही. पूण आमकां एक भावार्थी कुटुंब देवान दिल्ल्या खातीर ताका अर्घां दिवया. कित्याक आमच्या जिणेंत कश्ट येता आसतना, आनवारां येता आसतना, या केलें वांटे फांटे जाता आसतना आमी खंय धांवा जाय म्हूण आमकां खबर आसा न्हय गी. ताका लागून तुमी हांगा आयल्यात. फकत मीस फेस्त म्हणून न्हय, आमकां आमचो देव आयकता. तो आमचो, आमी ताच्या कुटुंबाची म्हणल्यार बरवश्या काल तुमी हांगा आयल्यात. देवाक अर्घां दिया. म्हाका एका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मोंक फावो केल्ल्या देवा तुका हांव अर्घां दिता म्हणा. त्या भय आयच्या वाचपांचेर एक दिश्ट घालची जाल्यार पयलें वाचप अन्ना आनी तिचो घोव एल्काना. उतर प्रायेक ती पावती आसात आनी भुरगें जावंक ना. जुदेवांच्या संप्रदाया प्रमाणे भुरगें ना जाल्यार शिराप त्या कुटुंबाचेर. देखून अण्णा मागता हांगा तुमी जावं पुरो हरियेका शुक्रारा मस्तू जाणा फिरगसगारांत तुमी जावं पुरो ह्या बायली येतात हांगा. म्हाका थोड्या फावटी खुशी जावची. हांव एक याजक जावन थोड्या फावटी अशें दोळे दांपून या आनी कशें मागता आसतना कोण म्हाका पळयतात आनी कितें म्हूण चिंता. थोड्या फावटी तुमी दोळे दांपून हात उबारन या कशें दिंबी घालन मागची रीत पळयता आसतना आमकां दादूसकाय भोगता. कोणाचीच परवा करनासतना अण्णा तशी आसली. अण्णा देवा लागीं गुणगुणता. कांय मागते आसतली, हांव वांज, म्हाका ह्या शिरापान मरूंक नाका, देवा म्हाका भुरगो दी म्हूण मागता. आनी येयली याजक पयसतावन तिका पळयता. दिसा उजवाडाक म्हणल्या बरी ही वोंट आपल्याचें हालोवन आसा आनी तांकां एक गुपीत मागणें कितें म्हूण खबर ना. येयली चिंता कितें, अण्णा पियोवन पडल्या, पिवुंडी जाल्या. देखून तुजें फिरवोंक ना गाय म्हणून येयली तिका जोर करता आसतना अण्णा म्हणटा आपूण असल्या परिस्थितींत आसा. आनी येयली तिका बसयता. तुका
देव एक भुरगो फावो करतलो आनी ह्या भुरग्याक तेंपलांत भेटोवची रीत त्या दळ तेंपल ना देवाक भेटोवची रीत आयच्या आमी पयल्या वचपांत आयकली. भाऊ भयणीनो, आमच्या घरा एक भुरगें ना म्हणल्यार कितल्याशा जोड्यांक ते उणेपण भोगता. लग्न जालां, आमी काजार जाल्या, भुरग्याचे देणे आसूंकच जाय. कोणा कोणाक भुरग्याचे देणे ना मागास, तांच्या खातीर मागा. कोणाक तुमकां भुरगीं देवान फावो केल्यान हेरां खातीर मागा. आमची क्रिस्तांवांची संतत वाडूं, आणकी हजारो लोक आमचो सोडूं, देवाक आमच्या हर एकल्याच्या वांटांत हांव स्तुती पावो. मागया मागया. कोणा कोणाच्या कुटुंबांत भुरगीं जल्मूंक ना तांकां देव भुरगें फावो करूं म्हूण. आमच्या स्त्रियांचे वांज जाल्ले गर्भ उक्ते जावं देवाच्या कृपेन. जर तर देवाक कितेंच साध्य ना म्हणून ना आनी अण्णाक त्या म्हाताऱ्या प्रायर देवान भुरगो फावो केलो, आमच्यांक दिवंक नजो की देवान. एक भुरगें जल्मातना एका काजारी जोड्याक आमी संपूर्णाय जोडल्या म्हूण भोगता. भाऊ भयणीनो, संपूर्णाय जोडल्या. तुमच्या मदलीं जायतीं 40, 50, 60, 70 प्रायर आसात. थोडीं आवय बापूय येवन रडटात, फादर म्हजो भुरगो इगर्जेक येना, मिसाक येना, सदांचे मागणें ताका नाका, देवातावन पयस गेला, मागता न्ही आमी म्हणटा. कुटुंबांत भुरगो जाल्ल्या वेळार एक भुरगें जल्माल्ल्या वेळार संपूर्णाय, पूण कुटुंबांत मागणें नातल्ल्या वेळारय असंपूर्णाय आसा. कुटुंबांत संपूर्णाय येवची केदाळा देवान भुरगो फावो केलो, आमी ताका माथ्यार दवरलो, पूण मागणें शिकोवंक ना. आतां हो भुरगो खंय वाटेर पडटलो गी म्हणटा आसतना आमकां परत्यान अतंत्राय दोसता. देखून मागण्या वरवीं मात्र आमचें कुटुंब एकवटांत आसतलें म्हूण आयच्या दिसा नियाळ करतना पयलें आमी नियाळ करूंक जाय, निचेव घेवंक जाय. जशें हांव म्हज्या भुरग्याक बरो फुडार दी देवा, बरी भलायकी दे देवा, तांचें कुटुंब बरें जावं दी देवा म्हूण मागता, त्याच सांगता देवा म्हज्या भुरग्याक हो भावार्थसो गुट शिकोवचें धैर्य म्हाका दी, बळ तांक म्हाका दी. जेजून हें मागणें कित्याक शिकयलें? ताच्या आवय बापायन जुजेन आनी मरयेन ताका मागूंक शिकयलें. देखून म्हाका ही उतरां सांगून पुरो जायना. फुलटन शीन म्हणलो एकलो बिस्पासूल थोड्या वर्सां पयलें, एक 40-50 वर्सां पयलें, तो बागेवून म्हूण पासासो आसले कितेंगी इल्लेशें तोडव जाला. तो म्हणटा अशें म्हणटा, पळया उतरां बरें एक चिंतप घरा व्हरा. मोरये विशयांत आमकां अप्रूप आयकूंक मेळटा. मोरये विशयांत चड बरयल्लें ना. मोरये विशयांत बरयलां फकत लुकाच्या सुवार्तेन आनी मातेवाच्या सुवार्तेन थोडे मात्र. पूण कोणाक मोरये विशयांत शिकोवंक जाय भरपूर मापण पुस्तकांनी आनी पुस्तकांनी बरयलां म्हणटा तो. खंय बरयलां? जें कितें तिच्या पुता विशयांत बरयलां तें आवयकी लागू जाता. जें कितें तिचो पूत आतां ती आवय जावन आसली म्हणटा. वय देखून जेजू विशयांत कितलेशे हजारानो हजार पुस्तकांनी बरयलां. देखून जें कितें पूत ती आवय जावन आसली. देखून जेजूय ताच्या शिसांक सांगाता रावन तांकां हें मागणें शिकयता जाल्यार मोरयेनी तिच्या पुताक भोवशा उस्क्यार बसून पुता हें मागणें कर म्हूण शिकयलां. देखून आपणाचो स्वास सोडटना सयत आमच्या मदलीं कितलींशीं जाणां मालगडी स्वास सोडटना येसोमिया म्हूण उदगान स्वास सोडटात. जेजूय आपणाचो स्वास सोडटना किर्तन मागता, तुज्या हातान सोमिया म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हणटा. किर्तनाच्या उतरांनी हें शिकयल्लें कोणें? ताच्या आवयन. खंय आमकां दाखलो मेळटा? बायबल खंय सांगना. पूण जो कितें पूत आतां आवय जावन आसली पयलें. देखून भाव भयणीनो,
आमच्या भुरग्यांक हो गूठ दिया मागण्याचो गूठ. हांवें गूठ कित्याक म्हणलो, आज हे मागणें सुमार ससारायेचें जालां, सदांचें जालां. सगळ्यां आमच्या बाबा म्हणया, आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज आमकां येवं, सदांचे संवय जाल्या. एक पुटी आयची सुवार्ता एक कडेन पाद्र्याक वाचताना हांव थंयसर आसुल्लो. तो सदांचे आमच्या बाबा म्हणल्या बरी सदांनीच आपल्या शिसांक शिकयलें, आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज म्हळें, अर्दें जालें. लोक खंयी आसुल्लो मोतीन, आमचो दीस पडतो राज आज आमकां दी, आनी पाद्र्यापांक घुसपडला. संवयेच्या बळान आमी मागणें म्हणटा आसतना तशें जाता. हांवें गूठ कित्याक म्हणलो, हो गुटू तुमच्या घरांनी पळया, गुटू एक बापोय सरतना जावं पुरो आपल्या पुताक सांगता, आळे हांवें घरचीं दस्तावेजां अशीं दवरल्यांत, अशें अशें केलां. जेजून हो गूट आमच्या बापा पवित्र स्नान घेतल्या शिवाय कोणें म्हणूंक नातल्लें, कोणेंय म्हणूंक नातलें हें मागणें. म्हणटा आसतना हो सगळ्या बायबलाचो सारांश सांगाता घालन एक सूत्र कशें आपल्या शिसांक तो शिकयता. हे शिस जावं कश्टांनी आसूं उपरांत तांचो जीवच ते दितात, खंयच्या परिस्थितींनी आसून हें सूत्र तांच्या कानांत आसतना, तांच्या मोतींत आसतना देव तांच्या बगलेक आसा म्हूण तांकां कळटलें. भाव भयणीनो, आमची कुटुंबां सांगाता दवरया. आमच्या कुटुंबाक सांगाता दवरता आसतना तुमी आवय बापाय जाल्लीं सांगाता बसून तर्क करतात, भुरग्यांक दवरनात थंय. ताणें ह्या इस्कालाक वचूंक जाय, ताणें हें शिकोवंक जाय, आनी कितें तर्क आमी करता, उलयता. मागण्या विशयान ती तर्क करया गी. हांवें आमच्या पुताक आमच्या दुवेक हें शिकयलें तर, हांवें तांकां सांगाता हाडलें तर आमची कुटुंबान नंदन जातेली खंडीत. एकाच मिनटाचो एक दाखलो आनी तो हांव संपयता. बॉम्बेचो दादलो हो गोंयची स्त्री, लग्न जावन एका बायल्या गांवांत आसली. एक दीस मागण्यांत मस्त मुखार मनशां सदांय 4 सोफाच्या देगेन बसून आवय बापूय आनी 2 पूत सकाळां भुरगीं मुखार बसून तेर्स जावं पुरो ह्या आनी कितें मागणें सांगाता मागताली. आनी ही स्त्री म्हणटा मागताली मात न्ही, आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा आसतना तांणी सगळ्यांनी एकामेकाचे हात धरचे आसले. गोवा बायले मदीं थोड्या फावटी सोडून हें जाता, त्या घडये उपाय नातल्या म्हणल्या बरी तांणी एकामेकाचे हात दवरूंक जाय. भुरगे वाडोवन येतात, तांचो इल्लोसो रागी दाखयतात, तांणी हात दवरूंक जाय. म्हणटा आसतना ती म्हणटात रातीचें जेवण घेवच्या पयलें तांकां एक राजी जावंक अपुर्बायेचो अवकाश. लज सांडून म्हणल्या बरी एकामेकाचे हात धरून ती मागताली. ताच्या उपरांत ही स्त्री म्हणटा, फादर म्हज्या दादल्याक देवान पवित्र आत्म्यान एक बरें देणें दिलां, भावार्थाचें देणें. सा पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत देणी सांगता, भावार्थाचें देणें. आनी हें भावार्थाचें देणें आसा म्हणून आमकां खंय कळ्ळें, म्हजे हे भुरगे तरणाटे चेडे आतां ल्हान ते वाडून येतना एक दीस हे भुरगे येवन म्हणटात, मम्मी आमचो बापूय कितलो स्ट्रॉंग न्ही, आमचो बापूय कितलो स्ट्रॉंग न्ही. खंय पुता खंय ताचे तो स्ट्रॉंग म्हूण तुमकां कळ्ळें. तसो भावार्थ पळयनात. आमच्या कुटुंबांत कितले समस्या येवं आमचो बापूय हलना, ताणें मागचें पळयतना आमकांय मागया म्हूण बगता. हें उतरां हांवें घडून सांगचें न्ही. एका बायलेन तिच्या घोवा विशांत तिच्या भुरग्यांनी सांगिल्लीं उतरां हांवें तुमकां सांगचीं. न्हय गी अपुर्बाय. पुतांक तांच्या बापाय वयर अभिमान, ताणें तांकां शिकाप दिलें आनी कितें बद्रत दिली न्ही. बदलाक आमचो बापूय इतल्या भावार्थान मागता न्ही, आमकां ताचेर अभिमान म्हणटा. तुमचोय सगळ्यांचो भावार्थ वर्तो. देव तुमकां भरपूर मापान आशिर्वाद दिवं. उबी रावया. आमी आमच्या देवा लागीं मागता कित्याक आमी जाणाव तो आमची मागणी आयकता. ह्या बरोवशा काल आमची मागणी ताचे थंय उबारुया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या आमचो पाप साहेब बीस आनी सर धार्मीक भावा भयणींनी
वावरतान आनी माया मोगान जिवन तांच्या आदीन दिल्ल्या सर कुटुंबान मागण्याच्या स्पिरितान वाडोवंक प्रेरण दिशे तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक तुज्या हातान समर्पून दिता हांव. आमच्या देशान शांती समाधानाचे वातावरण आशाचे कर. झुजाच्या वातावरण आसल्या राष्ट्रान समाधान स्थापीत कर. जबाबदारी असल्या समेस्त मुखेल्यांनी कुटुंबाच्या समस्यांक परिहार लाभोवंक वावरीचे कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबान आनी समाजांत आशिल्ल्या सर पिडेस्तांक आनी आसायेक परिस्थितींत आशिल्ल्या भावा भयणी तुका समर्पिता हांव. आमच्या मागण्याच्या बळान आनी तांच्या बवार्थान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां मनशापणाचो सांगात आमचे तांव लाभस कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी देवसराच्या दुश्ट संगतीक पाठ करून तुझे उतर दिसपडते वाचूंक नियाळोवंक जियोवंक कृपा दी. तुजी खुशी वयतर आमच्या कुटुंबांत एकल्याकपणी तुजे सेवेक आपय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पेस्ताक कुमक केल्ल्या सर दानींक तशेंच वर्सभर ह्या पुणशेतांत सेवा दिवच्या आनी कुमक करच्या सर बऱ्या मनांच्या लोकांक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेले वाटेन जियोव आनी मागण्यांच्या स्पिरितान भरलेली कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी. आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच तुज्या उतराच्या आदारार जियोवंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर सगळीं तुमी तुमच्या कुटुंबांत कसलोय समस्या तुमकां दोस्ता जाल्यार कश्ट विघ्नां आनवारां आयल्यान जाल्यार या खंयचोय तुमचो विशेष अत्रेक आसा जाल्यार देवा थंय दवरा. मोगळा सोम्या तुज्या पुतान ताच्या शिसांनी तांकां मागूंक शिकय म्हूण विचारल्या वेळार अपुरबायेचे आमच्या भगपाचे मागणे तांकां शिकयलें. त्याच प्रमाणे आज तूं आमकां हरी एकल्याक पवित्र सभे मुखांत्र मागूंक शिकयताय आनी ताचे सांगात तूं आमच्यो गरजो पुर्ती करताय म्हूण आमकां दाखयताय. ह्या बरवशाकाल आमी उसारिल्ली मागणी दयेन मानून घे आनी आमकां खरेंच ती फावो तर तुज्या पुता वरवीं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पान संक 9 गीत संक 10 पेज नंबर 9. तुझे समोर बापा तुझ्या
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या नेत्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर म्हणून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर साजुजे वासान खतखतीत मोगान भेटयलें मागणें आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. हेच शगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पासून आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उसवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत पजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आधार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगती आनी सगळ्या तुज्या रसना बरवरा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेन ती तावन आसतेम ते बरी आनी तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसताना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी खरोराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut परगटुया. सोम्या जेजू
आमचे सोडून पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो ताच्या आनंदभरीत पुन्हा जिवंतपण असो आनी सर्गा चडणी असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी बापा ही बले वरवीं तुका भेटिल्लें सस्नेक दान तूं आमकां करूं आनी जशें देवाचे माई भोव भगवंत आमकां आर्मरयेच्या तिचो पती भगवंत जुजे तुज्या दुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भगवंतान जुजे वास आनी सोमेस्त भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे बिन असो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियारी बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्याय ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक माईपसान तुज्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेधार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक सगळ्या आमच्या काळजान मनान आनी सक्तेन तेंच जेजून शिकयल्लें मागणें ताका उबारुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवाड सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवाद दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखंतांतली वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. दयकन बसात. बाबा भयणीनो, आतां पवित्र कुमगार सेवचो वेळ. न मेरलेल्या जाग्यांनी मनियरे कुमगार वांटतात. 10 जण याजाक आनी याजाक इगर्जे भितर आनी एकलो भायर 11 जाग्यांनी कुमगार वांटतात. तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून मुक्तीपणान कुमगार स्विकार करचो. कुमगार स्विकार करतना मनियारी क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून भावार्थाची जाप दिवची. उपरांत तुमच्या जाग्यार वचून भक्तीपणी काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्घां दिवचें. ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೊಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. Now this is the time for receiving Holy Communion. Holy Communion is a sacrament for the Catholic faithful. Therefore, non-Christians are requested not to come forward to receive this communion. आता कुमगाराचे गीत गायन करचें. पान संक 12 गीत संक 16 बापाच्या कुवारा पेज नंबर 12. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू आमच्या काळजांत करोस हजर आसा. हो वेळ जावन आसा काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्घां दिवचो आनी उपकार बागुडचो. तर आतां आमी अर्घां दिवच्या स्तुतीकरच्या विधानांत भाग घेवया. आमची जबाब जावन दी. अर्घां आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू
अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयच्या दिसा तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू सांजुजे वासच्या पुंतळार येवचें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू तुज्या येण्याच्या काळार हो पवित्र दीस तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू ह्या पवित्र बलिदाना वेळार तुजें दैवीक उतार तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू मागण्या मारिफात देवा लागीं संबंद घट करूंक उलो दिल्ल्याक अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू आमच्या मतीचो काळोख दुबाव पयस केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू बाबार्थांत घट आनी तीर केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू आमची मागणी तुवें आयकल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू आमचो बरवसो जिवो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू तुज्या मासा रक्तान आमकां पोशीत केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू आमकां बरी भलायकी मतीक समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू तुजी काकुळट आनी दया ह्या मिसा वेळार आमकां लाभयल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू मागण्यांत एकवटलेलें बाबार्थी कुटाम बांदून हाडूंक तुवें उलो दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेसू एक घडीभर देवान आमचेर केल्ल्या सर बरेपणाच उडास काडुया ताका अर्गां दिवया अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका दिनया म्हणल्यार गिता मारिफात त्या सोमियाक काळजांत आयिल्ल्या अर्गां दिवया उभी राहात प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुज्या पोन्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वासाच्या पजळीत शिकोवणे वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसूं सर्व पदवेदार देव दयेळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं दैवीक शब्दाच्या उसोरा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाजिनी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं आनी सर्व पदवेधा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं वसुनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे एक घडीभर आमच्या मदें आसच्या सर्व पिडेस्तांचो उगडास काडया जावं आमच्या घरांनी आमच्या वळखीच्या मदें ह्या हांगासर आसच्या पिडेस्तां खातीर आमी हें मागणें करता आमची मागणी देवाक पावून ह्या आमच्या भाव भयणींक सवकासाय मेळूं सर्व दयाळायेन मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा
तुजी गूण करची सकत पिरेस्त कुडीक लाबोवन कोस्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिढ्यांनी कश्टलेल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे जावन पयस कर. तुज्या भक्ता सांजुजे वासाचे मजतीन तांच्या कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी फाटी मेळूं अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणान जोडुल्लो दैवीक अणभव सासणाचे जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयल्या आनी ह्या फेस्ताच्या संदेशा वयर अर्थाभरीत रितीन प्रसंग दिल्ल्या मनादीक दोतोर रुडॉल्फ राज पिंटो रशिवनांगस सुपिरियर तांकां ह्या पूर्ण शेताच्या रेक्तराच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना पूर्ण शेताचो रेक्तर हांगासर मुखार येवन फुलांचो तुरो दिवन तांकां मान करतात. दोन ताळयो. फेस्तभरी सहा भेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक आनी दियाकोनांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. फाल्यांच्या दिसा 3 मिसां संभ्रमीक मिसाचें बलिदान 10:30 वरार आनी सांजेर 5 आनी 7 वरांचेर 3 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतल्यो. तुमी वापरल्यो कंदराच्यो करतिल्यो तुमच्या जाग्यार दवरा वा ती स्वयंसेवक लागीं दियात. मुखल्या मिसांक आमकां वापरूंक आसात. निमाणें गीत जाल्लेंच सर्व भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा आनी ह्या जेवणाच्या मांडावळींत तुमी वांटो घेवचो. फिरगसगरांनी रांदल्लें रांदवेचें रुचीक जेवण सेवचें. सांजुजे वास बापाच्या अजापांच्या जाग्या लागसर सांजुजे वास बापाची रेलीक आसा. थंयसर वचून तुमचो मान बागोवचो. भायर वयता आसतना अजापांच्या जाग्या लागसर तुमकां वाती पेटोवंक अवकाश आसा. भायर पूर्ण शेताचें आनी मंगळज्योती स्टॉल आसा. थंयसर धार्मीक आनी लितुर्जीक बूक सांगाता क्रिस्मस काळा संबंदीत सर्व वस्तू मेळटात. जेजूची सुवार्ता करतले वर्गणी बांदूंक अवकाश आसा. दयकन भेट दिवन तुमचो सहकार दियात. वर्सां मदें हांगासर हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारां 10:30 वरार आराधन मीस आनी नवेन उपरांत सर्व भक्तिकांक जेवण आसा. हें हेरांक तिळसियात. आतां प्रधान याजक मुर्दम दिवन कुमो केल्ल्यांक मानाची वाती दितात. मानाची वातीची नांवां वाचता आसतना हांगासर तुमी आसात तर ह्या सैरी आसात तर तुमची मुखार येवन प्रधान याजकातावन ही वात स्विकार करची. लँडसी रोड्रिगस पुत्तूर 10,000 रुपये. टेरेन्स फियोना डिसोजा चर्चवाड 5,000 रुपये. फ्रांसिस डिसोजा आणि कुटुंब ओरकाडी 1,000 रुपये. मॅक्सिम डिकोस्टा उर्वा 500 रुपये. फिलिप डिसोजा फजीर 500 रुपये. काश्मीर कुटिन्ना सलितूर 100 रुपीज. रोनाल्ड मोंतेरो उप्पळा 700 रुपीज. नेल्सन लोबो मंजोटे 1,000 रुपये. जॉन मोंतेरो नित्यादर 1,000 रुपये. बेबी शार्ली लिशा शलोन लूक लोबो राणीपुरा 2,000 रुपये. अशोक मोंतेरो विजयडका 1,000 रुपये. जॉन लसरादो पुत्तूर 3,000 रुपये. वेरोनिका लोबो मोगरनाड 1,000 रुपये. रॉयल फर्नांडीस पलडका 150 रुपीज. बेनेडिक्टा डिकुन्ना मोगरनाड 1,000 रुपये. विलियम रोड्रिगस अम्मेंबळ 2,000 रुपये. रोनाल्ड मोरस कुडुपू 1,000 रुपये. मौरिस डिसोजा आणि कुटुंब अम्मेंबळ 1,000 रुपये. मार्सेल डिसोजा आणि कुटुंब अम्मेंबळ 2,000 रुपये. वॉल्टर डिसोजा राणीपुरा 1,000 रुपये. लविना डिसिल्वा मँगलोर 2,500 रुपीज. बॅप्टिस्ट डिसोजा आणि कुटुंब फजीर 1,000 रुपये. वेरोनिका डिसोजा फजीर 1,000 रुपये. अरुण बर्बोज आणि कुटुंब लोरेटो 1,000 रुपये. निविस सिक्वेरा गोवा 2,000 रुपये. रॉझी डिसोजा फजीर 1,000 रुपये. बेनेडिक्टा डिसोजा फेर्नाल्ड 1,000 रुपये. तेरेजा लोबा उप्पिनंगडे 1,000 रुपये. मोंती मोरस मडेंत्यार 1,000 रुपये. अम्ब्रोज जसिंता अम्मेंबळ 2,000 रुपये. जीवन मोंतेरो वरकाडी 1,000 रुपये. गिल्बर्ट डिसोजा पाणीर 1,000 रुपये. डेव्हिड अँड मोली पिंटो बेंदूर 500 रुपये. लिल्ली वेगस अग्रार 500 रुपये. ऐझक वेगस सलितूर 500 रुपये. जानकी बोळियार 500 रुपये. अश्विनी तोक्कोड 200 रुपये. नावनाका म्हणून कणंतूर कुटताचे वडेतावन 2,000 रुपये. सर्वांक देव बरें करूं.
मनाची वात वांटल्या मनादी बाप फ्रूट ऑफ राज फिंटो तुमकां देव बरें करूं. दयकन उबी रावया. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागतात मनादीक बाप ऑल्विन रिचर्ड डिसोजा. प्रार्थुया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, ह्या संजेच्या वेळार ह्या पवित्र जाग्याक येवचें आनी आत्मीक अनुभव जोडसो देणें वर्तें देणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्घ दिता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें मांस आनी रगत आमच्या आत्मीक खाण तुवें दिवन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आतां सेवकवेच्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. हें जेवण तयार करूंक वावर केल्ल्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच हें जेवण सेवतल्या आमचेर तुजें बेसांव तूं घाल. हें जेवण आमच्या कुडीक बोळ भलायकी तशेंच मतीक समाधान फावो जायशें कर. आमच्या मदलो बांद घट जायचो कर. तशेंच आमी हर एकल्यांनी मागण्याच्या स्पिरितांत वाडोवंक आमकां तो कुरपेन भर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. तुझ्या